कोंकणीचे खायचे भारी स्पेशल सेशन अंतू आज मस्त विशेष दिवस कृष्ण भावनामृत अंतू अशिले सक्कड बांधव तंका इति मळरी आजी आमगेले अज्जो जावनशील स्पिरिचुअल मास्टर दीक्षा गुरुले अज्जो तंगेले आविर्भाव दिवस शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तंगेले आविर्भाव दिवस मुकर सुनवाची फुडे मंगलाचरण सडजावची फुडे हांवें सानू भजन या वैष्णवाले कीर्ती कतिरी म्हणून प्रयत्न करता ते नरोत्तम दास ठाकुराला भजन तन्नी प्रार्थना मळल पुस्तकांतू बेंगोलींतू मळल भजन ए बारो करुणा कोरो वैष्णवा गोसाई पतित पावन तोमा बिने के होना एबार करुणा करो वैष्णवा गोसाई पतित पावन तोमा बिने के होना जहर निकटे गिले पाप दूरे जाए ए मोन दयाला प्रभु के बको तपाए जहर निकटे गेले पाप दूरे जाए ए मन दयाला प्रभु के बको तपाए एबारो करुणा करो वैष्णवा गोसाई पतित पावन तोमा बिने के होना गंगर परस होइले पश्चाते पावन गंगर परस होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो हे तुम्हारा गुण दर्शने पवित्र करो हे तुम्हारा गुण एबारो करुणा करो वैष्णव गोसाई
पतिता पावना तुम बिन के होना हरिस्थान अपार सारे हरि नाम हरिस्थान अपार सारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतिता पावना तुम बिन के होना तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद को हे नामोरा वैष्णव परायण गोविंद को हे नामोरा वैष्णव परायण एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतिता पावना तुम बिन के होना प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे रजूली प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे रजूली नारता में कोरो दया अपना रबोरी नारता में कोरो दया अपना रबोरी एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतिता पावना तुम बिन के होना एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतिता पावना तुम बिन के
भवनाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हे वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। प्रे कृष्णा सगळ्यांके पुनः स्वागत आसा आयच्या कार्यक्रमांतू आता बारी छंद जावन आशिल्ली एक भजन आम्ही म्हणू प्रयत्न केलेलो आसा हे वैष्णव गोस्वामी तांगेले कृपा मागून घेवन हे पुरा बद्ध जीव आमगेले तसल बद्ध जीवान मागून घेवचके नरोत्तम दास ठाकूर सांगता आसाची की हे वैष्णव गोस्वामी तुम्ही मिकेल वैर कृप कोरका इति म्हणल्यारी हांव बद्ध जीव तुमगेल कृप ना म्हणजेलेरी साधू संघ ना म्हणजेलेरी म्हाका कसलेय करू जायना म्हणून मागून घेता असं वैष्णवा लेगी आणि तांणी सांगता आसाची की तुमगेले दृष्टिकोन मात्र देव आमगेले पुरा चुकी आमगेले तुकोन दूर करता म्हण सांगो असं गंगांतू आम्ही वचून नावनो शुद्ध जेवचे पुरोची जाल्यारी ते नावन शुद्ध जेवका जाल्यार मस्त पंत गंगा बुडका जाल्यार तुमगेले दृष्टी मात्र हे साधू तंगेले दृष्टी मितीन मात्र सीधा तंगेले एक दृष्टी पडला पुरो आमगेले वैरी ते आमकां शुद्ध करता म्हणून सांगता आसा नरोत्तम दास ठाकुरांगा हे वैष्णव तंगेले असले भितर होड आशिल्ले विशेष म्हणून सांगता आसाची तदनंतर कसं सांगता आस म्हणल्यारी नरोत्तम दास ठाकुरा वैष्णवाल विशया आमकां कसले एक चुकी केल्लेरी ते भक्ती देवाल नाव स्मरणांत देवाले चुकी केली म्हणजे री देवाल नामस्मरणांत ते दूर वता
जलेरी किसी कंचे एक वैष्णव का आम्ही अपराध करू प्रयत्न केलेरी तांचं तुकून मुक्ती ना म्हणून सांगून घेता असं नरोत्तमदास ठाकूर. मागीर कसं सांगतास म्हळ्यारी 500 वर्सांतू आमगेल हृदयांतू देवस्स म्हणून देव केतनाय सांगता तुमगेल पुरा हृदयांतू परमात्मा जावना वस्स म्हणून जलेरी देव मागीर कसं सांगतास म्हळ्यारी पुरा वैष्णव तांगेले हृदयांतू आव स्थिती जावनस म्हणून आमगेल पुरा हृदयांतू देवस्स जलेरी पुरा वैष्णवालंतू प्रत्येक जावन देव स्थिती जावन करता म्हणून सांगून नरोत्तमदास ठाकूर सांगता असं कडेच अंतू नरोत्तमदास ठाकूर मागून घेतास की ओ वैष्णवा तुमगेले चरण धूळी मिगेले मातेरी कलची तशी जावो आणि कितली जन्म घेतलेली पावना तुमगेले धुळी मितीना आमगेले जन्म सार्थक जाता म्हणून वैष्णव ठाकूर नरोत्तमदास ठाकूर वैष्णवा लगी मागून घेता असं चला एक ಒಳ್ಳೆ वैष्णव आचार्याल विषय आजी चर्चे चारी भक्ता त्यांनी करू वत्ता असाची ते सूर करचे फुडे आमगेलोट असाची श्रीमती रश्मी माताजी त्यांनी जॉईन झालेलं असा आणि आता मंगळाचरण करताची तदनंतर आमक मुखार सुरू. ओव्हर टू यू रश्मी माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. इतले लायक जावन आयचे विशेष दिवसांत तुम्ही मंगलाचरण केलेलं असा मागून घेतास की श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांगेले की तुमगेल पुरा फॅमिली का अनुग्रह दिवका तुमगेल पुरा बांधवा तांका अनुग्रह कोरका म्हणून सांगून तांगेला मागून घेता असा आयचे दिवसांतू. आयचे सेशन अंतू 4 भाग जावन आमी डिवाइड केलेलं असा. सुरवेरचे भाग तांगेले आविर्भावाविषयी सांगता असा ज्यांनी तांगेले सणपणाचे त्यांनी कसं केलेलं म्हणून दोन्हीचे सेक्शनांतू सांगता असच कसं म्हळ्यारी तांगेले दीक्ष घेतिले विषय सांगता असाची श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांगेले
तिन्हीचे सांगता आसाची तांगेले पुस्तका विषय पब्लिकेशन्सा विषय कसल म्हणून सांगता आसाची आणि लास्ट तांगेला टू श्रीला प्रभुपादांनी कशी मेळ्ळाल्याची म्हणून विषयाचे चारी चारी भक्तांनी सांगूक प्रयत्न करता आसाची ते सांगूसानी सूर करचे फुडें हांव एक स्क्रीन शेअर करता आसा एक म्हळ्यार तांगेले प्रणाम मंत्र आसाची शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले तुमकां त्या स्क्रीनार दिसू पुरो आमी ह्या चारी सेक्शन जावचे फुडें म्हणून प्रयत्न करूया अनम्यूट करका म्हण ना तुम्ही तुमगेल्याची मनारी थंय येवपाचो प्रयत्न केला पुरो हांव एक पंत वाजयता तदनंतर दोन्ही पंत हळू वाजयता आनी तुमी रिपीट करूया तुमगेले थंयची मायको म्यूट अनम्यूट करना दिल्या नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने आता पूरा जण रिपीट करूयात नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने दोन्हीच वर्ष आमकां सेकंड सेक्शन करताना पळोवया आता आमगेलो टसाची सखीचरण देवीदासी ती हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाल शिष्य आणि कृष्ण भावनामृतांतू प्रयत्न करता आसाच की मुखारसून वचूक थोडे कोर्सेस पुरा केला भक्तिशास्त्री मागीर टिचर्स ट्रेनिंग पुरा करूंक प्रयत्न केलेलो आसा तिका हांव अभ्यर्थन करता आसा सुरवेरी तंगेले श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तंगेले आविर्भाव विषय आणि तंगेले युवत्व चडूपण आणि युवत्व विषय सांगची कतेरी येवका म्हणून हरे कृष्णा ओवर टू यू सखीचरण Audible Aswava? Yes, thank you. Thank you, Muralidhar Prabhuji. Hare Krishna, Sakdanke Migal Dandavad Pranama. महान वैष्णव आचार्य संगेला आविर्भाव आणि तिरोभाव दिवसो आमक तंगेल शिक्षण आणि या महान आत्मा तंगेला उदाहरण बग्गे उद्गास कोरचे एक अद्भुत अवकाश दिता आचार्यस कोण आचार्यस means one who teaches by their words and by their lives. आता मी लास्ट पण पळेला की मथुरा माताजी नमका श्री अद्वैत आचार्य तंगेला विषय आमकां मना कोण दिलेलो आसा थंय आमी पळयता की त्या कालारी जन भक्ती विसरून भौतिक प्रपंचाच्या आडंबरांत मुळगून इंद्रिय तृप्तीची मुख्य उद्देश दवरून देवाक आणि तंगेल भक्ती विसरून गेल्लल पळोवन अद्वैत आचार्य तन्नी कृष्णाक अवतरित जावका म्हणून तीव्र जावन प्रार्थना करचे आम्ही ऐकलेलं आसा हांगाय श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर पळयता की जन कितले डिग्रेडेड आणि फॉलन जाल्ल्यांची चैतन्य महाप्रभूल तत्व आणि शिक्षण तप्पू रीतीत उपयोग करता आसाची वाईट कार्य कोरून चैतन्य महाप्रभूल नाव दिवन फक्त समर्थन करता आसतनी श्रील रूप गोस्वामी आणि चैतन्य महाप्रभून सांगिल प्रकार भक्ती
कोरूक जन विसरल्यांची या एक नमुना फिलॉसॉफिकल डिव्हिएशन पळोवन श्रीला भक्ती विनोद ठाकूरातांनी दुःखान आणि बेजारान देवाक तीव्र जावन प्रार्थना करताची. कृष्णा मक विंगड तुगेल अवतार नक्का जलरी तुगेल एक किरण ता जगत यस मक सगळे सूर्य नक्का जल तंगेल ताजी एक किरण पुरो एक व्यक्ती मक सहाय करू जाय. somebody who is empowered तशी तीव्र जावन त्यांनी देवाक प्रार्थना करताची. आणि देव शरणागत जलला शुद्ध भक्ताल प्रीती आणि शुद्ध प्रार्थनेक देव केन्नाय ऐकता. तशीची 6 फेब्रुवारी 1874 जगन्नाथ पुरींतू श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर आणि भगवती देवीला सुपुत्र जावन प्रकट जाताची. श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी भायर जगतांतू केदारनाथ दत्ता म्हणून पॉप्युलर आशिल्लींची. ब्रिटिशाल रूल जाता आशिल्ला त्यांनी मॅजिस्ट्रेट आणि जिल्हा अधिकारी जावन आशिल्ली आणि व्हडली पोस्टार आशिल्लींची. आणि रथयात्रा जावच्या मार्गारी तांगेला जगन्नाथ पुरींतू रथयात्रे विषयी तुम्ही ऐकला त्या मार्गारी तांगेला घर ताजी नाव नारायण चटमठ म्हणून. या घरांतू श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेला आविर्भाव जाला. तेन्ना विशेष ಕೆಲವು ಯಾಶಿಲಂತು कसं म्हणारी सन्न चलडाला त्या हातारी सण सण हातू पायारी दिव्य जलल चिन्ह आशिला. आणि त्या चलडाला वारस नवा अंबिलिकल कॉर्ड त्या जन्नुवे मणक्या चलडाल गळाक आणि कुर्टाक सुतून आशिले जन्नुवे मणक्या. ज्योतिषी त्यांनी हंगेल जातक पळोवन आश्चर्य जाता तांकां. त्यांनी म्हणता की असल जातक आम्ही एद्दोळ पळयली आणि इतले महान व्यक्ती महापुरुषांनी सक्कड मानव समाजाच्या वाट चेंज करताची मानव समाजाक हायेस्ट ट्रुथ रीच करताची आणि मानव समाजाच्या महान सेवक जाताची आणि म्हणून सांगून ज्योतिषा त्यांनी तांगेला जातक पळोवन सांगताची. आणि अंगेला नाव सान असताना विमला प्रसाद दत्ता म्हणून या नाव येतात म्हणारे जगन्नाथ देवालय पराशक्ती विमला देवी. जगन्नाथ देवस्थान चमकलारी त्या प्रांगणांतू विमला देवीला विग्रह असं. ते जगन्नाथ देवस्थानांतू एक नियम कसं म्हणारी जगन्नाथाक भोग अर्पण केलेला आशिल्ला प्रसाद जाता त्या प्रसाद होरून विमला देवीक अर्पण करताची. ताजी नंतर त्या महाप्रसादू सगळ्यांके वितरण करताची. विमला देवी तिगेल नाव तिक्का अर्पण केलेला आशिल्ल्या प्रसादू विमला प्रसाद. आणि जगन्नाथाला प्रसाद मेळची कशी जगन्नाथाला प्रसाद मेळच्या विमला देवीला दाखवून तशी जावन श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी चलडाक विमला प्रसाद दत्ता म्हणून नाव दवरताची. सांदकुनु विमला प्रसाद दैवी गुणाचे प्रदर्शन करता. तागेला आनू अम्मा भक्ती विनोद ठाकूर आणि भगवती देवी साधारण व्यक्ती नाही. त्यांनी महावैष्णवाज धामांतू विमला प्रसादाल जन्म जल्ला शुद्ध भक्ताला अंतुदकुनु जन्म जल्ला. अंतु आम्ही अर्थ कोण घेवेत की श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर विशेष व्यक्ती महापुरुष म्हणून. सांदकुनु तांक देवाल वैरी विशेष आकर्षण आशिला. तशी जुलै म्हणताना रथयात्रे येता त्या रथयात्रा वेळारी जगन्नाथाल रथ भक्ती विनोद ठाकूराल घरा ಎದುರು नारायण चट मठ ಎದುರು रप्त. ಕೆಲವೊಂತ कसले कारण नतिला जगन्नाथाल रथ रप्ता.
ऍक्च्युली कारण असतं कसला मला जगन्नाथाक ते दखून वच्ची मन असना ताका ताण इश्ट पावलारी तो थंय राबता. साधारण दृष्टीन तुमकां कळना की या रथ इत्याक रबला म्हणून. जगन्नाथाक जाय म्हण जाल्यारी रथ मुखार वता असता. जाल्यारी जगन्नाथाक मुखार वच्चे मन ना जाल्यारी रथ बिलकुल थंय दखून हलना. अशीच एक प्रसंग कसं म्हळारी महाराज प्रताप रुद्राला समयांतू अशी जाल्लेलो आसा. श्रीला या चैतन्य महाप्रभू त्यांनी संन्यास आश्रम स्वीकार कोण जातरी पुरींतू निवास कोर नाशिल्लींची. त्यांना एक रथयात्रा वेळारी रथ मुखार वचनाची एक कडे रबला. प्रताप रुद्र त्यांनी भक्ता तांकां सांगता की तांडून वऱ्या रथाक थंडियाची बल घाल थंडिया वऱ्या रथाक जाल्यार रथ हल्लना त्यांनी बल घाल थंडिया. पैलवाना तांकां आपोवन हाडटाची, पैलवाना तांकां म्हणटाची बल घाल थंडियाची. रथ रबला देवाला जाल्यार रथ हल्लना. हस्ती तांकां घेवन येताची, हस्ती तांणी पूर कोण वटकोन थंडिताची जाल्यार रथ मुखार वचना. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू त्यांनी तांगेल्या या नीडल ओन रथाक आपडताची. तेन्ना रथ थंय दखून मुखार वता. तशीच ह्या पंत कसं जाला म्हळ्यार नारायण चट्टमठा मुखारी भक्ती विनोद ठाकुराल घरा एदुरू 3 दिवस रथ थंय राबता. 3 दिवस श्रीला भक्ती विनोद ठाकुरा त्यांनी संकीर्तनाच्या व्यवस्था करताची. मागीर एक वेळार तांगेल बायल भगवती देवी विमल प्रसादाक हे सांज चेडू 6 म्हयन्या चेडू ताका हंडीर घेवन रथा वयर चढता. जगन्नाथाला विग्रह लग्गी येताना विमल प्रसादान तागेल सಣ್ಣ सಣ್ಣ हात मुखार कोरून जगन्नाथाल चरण कमला गट्टी धरता. त्याच समयांतू जगन्नाथाल गळा आशिल फुल्ला हारू चेडाल वयर पडता. सक्कड जन मन आवत की जगन्नाथ देवाला विशेष कृपा या चेडा वयर आस म्हणून. सक्कड जन जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा म्हणून सांगून जय जयकार करताची. तैची विमल प्रसादाला अन्नप्राशन जल्लेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. तै ताका जगन्नाथाल मुखारीची जगन्नाथाला महाप्रसाद दिवन अन्नप्राशन जाल्लें म्हणून सांगिल्लें. तशी मुखार सुनो एक 2-3 वर्ष म्हणटान की आंब्या सीजन भक्ती विनोद ठाकुराल घरकडे कोण की एक आंब्या कांटी हाण दिता. विमल प्रसाद कसं करता म्हळ्यार एक आंबो तंद कोण काणू खाता. तेन्ना भक्ती विनोद ठाकुरा त्यांनी ताका प्रीतीन सांगता की अरे देवाक नैवेद्य करणे आंबो खाल्ली बा तुवें केन्नाय अशें करूनच म्हणटा. भक्ती विनोद ठाकुरा त्यांनी व्हडान बिश्टायन ताका प्रीतीन मोगान सांगताची जाल्यार विमल प्रसादान या मस्त गंभीर जावन घेता. तांकां इतले बेजार जात की त्या सान प्रायरेची तांणी एक व्रत घेताची. हांव कितले पतीत व्यक्ती देवाक भोग दिवचे पयशी फुडेचे आंबो हांव खाल्ल्या. हांव कितले वायट कार्य केल्ले न्हय. तशें जावन हाका प्रायश्चित याचे की आनी आजीवन हांव आंबो खावचा नज म्हूण सांगून व्रत घेता तांणी. ह्या उदाहरणे मुखांतर आमकां तांणी शिकयता की आमगेल जिवनांतूय कृष्ण भावनामृत आमी कितले सिरियसली घेवका म्हणून. श्रील प्रभुपादजीन तांगेल्या एक प्रवचनान सांगिल्लें की तदनंतर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल्या शिष्या तांणी आश्रमांत आसतना तांणी आंबो कट्टकोर न्हू तांणी तांकां भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरा सांगता आशिल्लीं की गुरु महाराज तुम्ही आंबो काडता वा म्हणून. तशें निमगीताना तांणी श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणटा आशिल्ली की हांव मस्त पतीत, हांव मस्त पापी, हांव घेवचें जायना या म्हणून. सान आसतना केल्लेलें एक कार्य आमी गंभीर जावन घेनाची
जलारी बिमला प्रसादानं या गंभीर जावन घेवन अजीवन व्रत पालन केला. मुखार त्यांनी सांत प्रायरीची भगवद्गीता कंठस्थ केल्या. तांगेला अन्ना लोट वचून भगवद्गीता भागवत प्रवचन दिताना ते वचून ऐकता आशिल्लींची. मागीर श्लोक कंठस्थ करची मात्र नाही, एक श्लोकाचे व्याख्यान दिता आशिल्लीं तांणी. ताजे सकड अर्थ पर्पट्स पूरा तांकां गोत आशिल्ला. एक वेळार तांणी कसले आयकले म्हण जाल्यार, जो एक वेळ कसले वाज्जील म्हण जाल्यार ते तांकां समो उडगास आसता. असल व्यक्तीक श्रुतीधरा म्हणटाची, म्हळ्यार एक वेळ आयकले कुडले उडगास दवरता आशिल्लो. कलियुगांतू हे मस्त कष्ट. विशेष जावन सत्य तेत्र द्वापर तंतु सत्य आणि तेत्र युगांतू अधिक जावन श्रुतीधरा आशिल्लींची. गुरुकुला वचून गुरुला दखून मंत्रोच्चारण ऐकता आशिल्लींची. वापस ते सांगून कंठस्थ करता आशिल्लींची. अशीची लक्ष गटल्या श्लोक त्यांनी कंठस्थ करता आशिल्ले, केवल ऐकून मात्र. विमला प्रसादाला बुद्धी मस्त तीव्र आशिल्ला. तशी ओग्गी शिकता आशिल्ली तांणी. तांगेला आनो तांचे नंतर तांणी कोलकाताक वर्गावण जात तांकां. तांगेला आनो कोलकाता आशिल्ल्या टायमांतू तांणी एक नव घर निर्माण करचे वेळारी जाग कोंडिताना ते तांकां एक कूर्म देवालय विग्रह मेळटा श्रील भक्तिविनोद ठाकुराक. त्या तांणी बिमला प्रसादाक दिताची. तेन्ना तागेले प्राय सुपुर साधारण 7 वर्सां. तेन्ना दाखून तांणी तिलक धारण करचे आणि नरसिंह मंत्र वाजूचे, हरिनाम जप करचे आणि कूर्म देवाला उपासन करता आशिल्लींची. गणित आणि ज्योतिषींतू तांणी मस्त प्रवीण आशिल्लींची. तांणी मस्त बुद्धिवान आणि इतले प्रवीण की सान असतानाची तांणी लेखन आणि पुस्तक बरयला. सूर्य सिद्धांत म्हणले कमेंट्री बुक बरयला. एक कमेंट्री तांगेले या तीव्र आणि बुद्धिमान आणि प्रवीण अक्का तांगेल ग्रेट स्कॉलरशिप खातीर सकड मलगड अध्यापकांनी ओडोड पंडितांनी ओट जावन तांकां श्री सिद्धांत सरस्वती म्हणल्यार पदवी दिताची. मागीर तांणी मुखार सुनो संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ताक एडमिशन मेळटा तांकां. जॉइन जाताची जाल्यार तांणी कॉलेज पूर्ती करनाची. कित्याक म्हळ्यार कॉलेज पूर्ती केली म्हण जाल्यार व्हड पोस्ट कामां वचुका, कामां वतरी वाडीक जावका. तशी जावन तांणी भौतीक कार्यांत निरंतर जावन आसुका न्हय. ताकाची तांगेल एक इच्छा आशिल्ली कसं म्हळ्यार संपूर्ण जीवन कृष्णाल सेवेंतू समर्पण करका म्हणाल्या. तांकां वाडीक कोण घेवचे नाका आशिल्ले, ब्रह्मचारी जावका आशिल्ले. तशें जावन तांणी कॉलेज सोडताची. तांकां डिग्री मेळना अशें म्हूण सांगून आमी तांकां इमिटेट करूं जायना. कसले म्हळ्यार तांणी महान आत्मा. तांकां कसलें नाका आशिल्लें. तांगेले आणि कृष्णाल सेवेमध्ये कसले एक ऑब्स्टिकल्स जो इम्पेडिमेंट्स येवचे तांकां नाका आशिल्लें. पूजा लाभ प्रतिष्ठेच्या आशी नाशिल्ली तांकां. and he was only concerned with whatever was best for service. याची तांगेले का आविर्भाव आणि बाल्याचे यौवन असता त्या कार्याचे विषय लिले विषय सांगूक हांव एक सान प्रयत्न केला. आणि कसले चूक असल्यारी म्हाका माफी करायची. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. काय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु. ओवर टू मुरलीधर चरण प्रभु. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद असा बाल्य आणि आविर्भावाचे विषय आणि युवा विषय तांगेले बगे सांगिल्ले का. आता आमकां अपास
स्क्रीनवर वचूया आणि दोन्हीचे वर्ष पॅरेटावर ऐकूचे प्रयत्न करूया. श्रीवार्षभानवी देवी दैत्या कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. आता तुमको रिपीट करूया. आता माइक ऑन करना. श्रीवार्षभानवी देवी श्रीवृषभानवी देवी दैत्या कृपाब्धये दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. दायिने प्रभवे नमः. हरे कृष्ण. आता आमगेलो टसाची हरग्रेसा राधिका बा माताजी त्यांनी श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी दीक्षिकेतील विषयाच्या चर्चा करू होता. असाची कशी एक हाउस वाइफ घरकಡೆ पूरा भक्ता ತಂಗೆಲ್ಲ फुल फॅमिली भक्ता ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನು असल एक व्यक्ती आमगेल भागवत पुराण ಅಂತೂ पुरा जनाक कीर्तन भजन आणि मार्गदर्शन करताची ತಂಗೆल बामणो हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी सदैव कृष्णा बघेल लेक्चर्स आमकां सांगून दिवचे क्वेश्चन आन्सर्स गाईड करूक आसाची. विप्रसुदामा प्रभुजीला आननी अम्म काशी मठ ಅಂತೂ पूरा सेव कोर्नु सगळ्यांके अनुग्रह कोर्नु ತಂಗೆಲ್ಲ चरडुवांका पौंत्रांका पूरा कशी होड करताची कृष्ण भावनामृत ಅಂತೂ म्हणू आमकां तुगुनु ತಂಗೆಲ್ಲ तुगुनु शिकून काढी आता तांकां स्वागत करता. सर राधिका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उपस्थित असलेल्या सकळ वैष्णव वृंदांक दंडवत प्रणाम. आज एक होड दिवसू आणि एक होड दिवसांत होड योग मिळेल असं भागवत पुराण कोंकणी टीमान एक मागेल शुद्धीकरण जावं म्हणून हे एक उपलब्धी दिलेलं असं शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेल गुणगान करता तशी हे स्वीकार करून घेता आणि सकळ जनाले अनुमती मागून आशीर्वाद मागून तांगेल विषय 2 उत्तर सांगचे प्रयत्न करता. कसं चूक अपराध कोर नसलारी उडगास कोर नसलारी सांगून नसलारी क्षम करता. हरे कृष्ण. आज सखी चरण माताजीनं निज जाऊन कितले चंद कोण शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मळरीची बिमला प्रसाद तांगेले बालपणाचे अद्भुत लीला आमकां सांगून दिलेलं वय नवे श्रुतीधर तांणी सकळ हंतू ज्योतिष शास्त्र संस्कृत गणित हंतू पारंगत जावन आशिल्लीची. 16 वर्ष प्रायर पावताना त्यांनी एक अगस्त असेंब्ली म्हणून एक हे केलेलं असेल संघटन म्हळ्यार सकळ जनान आजीवन ब्रह्मचारी पालन करता म्हणून सुरवेक मस्त जन पुरा तंतू जोडसून गेल्लीची कडे महिन जाता वर्ष जाता पूरा सोण गेल्लीची आणि केवल बिमला प्रसाद मात्र वरलीची कोण त्या व्रतांतू पालन करून मुखार सिद्धा गेलीची. आता तांगेल प्रिन्सिपल कोण आशिल्ली प्राचार्य त्यांनी तांक सांगिले की पळरे सभ्यता फर्स्ट येवका मनशालांतू सभ्यता येतरी इकडे भक्ती कर तू म्हणून त्याला हजवेरी तांक भारी कोप येता. त्यांनी म्हणताची भक्ती केल्यारीची सभ्यता आणि बाकी विशेष गुण पुरा ऑटोमॅटिक येतले. भक्ती केल्यार बाकी पुरा येतले. त्याच खातीर सभ्यता म्हणून हांव सोदून वचका म्हूण ना. भक्ती केल्यार सभ्यता येता म्हणून हे विशेष विषय एक जोरान सांगला त्यांनी. आणि तुम्ही ऐकून असच्या पुर सखीचरण माताजीन सांगल्या कशी की भक्ती विनोद ठाकूर केदन प्रचार करच्या वत्त आसलीची विमला प्रसाद वर तांगेल वटवत्त आसलीची तांगेल ते एक मेन ऍक्टिव्हिटीज आशिल्ले की अन्नाक असिस्ट करचे म्हणून सांग दुखून अन्नान तांक वेलेलस हे कितले चांग विषय की सांग दुखूनची आन कसन चांग करता तंतू पुत्ताक वरी जोडसून गेल्यारी पूत सम मार्गार वत्ता म्हणून एक
भंय नासता. ताका तांकां भक्ती विनोद ठाकूर तांगेल बापसूक असिस्ट करचे हे तांगेल मेन एक्टिविटी आसली. जावो तांणी एक 24 वर्साची प्रायर पावताची आनी दीक्ष घेवचे वेळ येता. आता आम्ही सेल्फ विषयी गौर किशोरदास बाबाजी विषयी ऐकूया. त्यांनी 30 वर्ष दुखून वृंदावनात स्थित जाऊन आशिल्लीची भजनानंदी त्यांनी भजन आणि देवाला नामस्मरण करतल जन त्यांनी 30 वर्ष जाऊन जत्तर वृंदावना रब्बून त्यांनी नवदीप धामा येताची थई येताची आणि तांगील विषय कसं त्यांनी एक अवधूत उत्तम अधिकारी त्यांनी अवधूत म्हणताना आमकां दिसता रे कसं ना बा हे वड म्हणून भदवय त्यांनी खाऊच कसं नसिले महाप्रसाद म्हळ्यार कसा खाऊच त्यांनी गंगांतुले तो गुराप्तपती माती गंगांतू गंगा देवीले स्नान कोण तर ते माती असता फुल्ल त्या माती महाप्रसाद रुपार खाऊच काय त्यांनी आम्ही खाल्यार आमकां अजीर्ण जावच्या पुरो तर त्यांनी ते खंयच्या रुपार खाऊच आशिल्ले की चैतन्य महाप्रभून गंगेन तू मस्त लील केलेले असत ताका ते एक महाप्रसाद म्हणून त्यांनी ते घेवचे आशिल्ले. त्या जेवो कडे त्यांनी कसं खाऊचे तांदूळ सीत नाही तांदूळ एक मुष्टी तांदूळ खाऊचे दिवसान तितलेची आणि आंगल कसं घालचे त्यांनी एक क्रिमेटोरियन म्हणता पळय खंय एक शमशाना घाटारी शमशानारी एक मड असता तागेल आंगल पिंदील आंगल जडलेलं आंगल जे पोण असता त्या त्यांनी धारण करचे असेल खंय म्हळ्यार एक भाव पळयल्यार अशी आमी सामान्य जाण पळयल्यार दिसता पिश्य मनुष्य हो अशी कसं करता बाय पुरा असून मग जाल्यार त्यांनी ह्या जगाची नासली एक्सटर्नली पळयल्यार हे कसं नाही म्हणून दिसता जाल्यार इंटरनली त्यांनी भजनानंदी आशिल्ले निमित्त देवाल नामस्मरण मात्र तांकां एक भारी महत्वाचे विषय आशिल्ले बाकी ते अन्य त्यांनी केन्नाय ताजेर ध्यान दिलेलें नासताले. आणि त्यांनी जप करचे खंय आशिल्ले एक म्हणटा पळय सार्वजनिक हे आसा शौचालय थंय बसून त्यांनी जप करचे तांगेले नित्याचे त्या जाग त्यांनी कित्याक चूज करताची कित्याक म्हळ्यार थंय कोणेची भौतीक जर्नी येवन तांकां बाद दिनाची की आशीर्वाद दियाची बाबाजी म्हाका चांग जेवका धन संपदा चांग चिल्ली मेळका म्हणून कोणे आशीर्वाद मागनाची आणि कोणे तांकां थंय डिस्टर्ब करनाची जनसमूह थंय येनाची ते वासे जागो भारी म्हणटा पळय कोणे लॅट्रिना वच्चे म्हळ्यार आलोचन करता चारपटी आणि थंय त्यांनी बसून ते नामस्मरण करचे आशिल्ले देवाले अशी त्यांनी एक विशेष जावन आशिल्ले तांगेले हे आशिल्ले आलोचन केले अद्भुत जावन आशिल्ली त्यांनी आणि त्यांनी कसं करचे आशिल्ले गौर किशोरदास बाबाजीन भक्ती विनोद ठाकूर केदन त्यांनी व्याख्यान दिता आसतलीची तेदना मागशी बसून ऐकूच खंय खुशेरी आणि ऐकून तर वच्ची खंय एक दिवस कसं जाता स्वानंद किशोर कुंज म्हणून एक कडेन भक्ती विनोद ठाकूर थंय प्रवचन दिता आसतना गौर किशोरदास बाबाजी रघुनाथ दास गोस्वामीले श्लोकावेरी टिका टिप्पणी दिताची आणि त्यांनी गुणगान करताची श्रीमती राधाराणी विषय हे ऐकून भक्ती हांकां विमला प्रसाद आणि भारी प्रेरित जाताची हो कसन भारी हांगेल उच्च विचार आस अद्भुत पर्सनॅलिटी आस म्हणून तांकां एक मना एक कसं की एक खुश जाता की दीक्ष घेवका जाल्यार हांव गौर किशोरदास बाबाजीले मात्र दीक्ष घेता अन्य कोणाले दीक्ष घेना म्हणून त्यांनी दृढ निश्चय करताची जावो ते भारी इजी नासता हे सांगच्याक आम्ही पैरीची नरोत्तम दास ठाकूराले आविर्भाव दिवस आयकलीची की तांकां केदना जीव गोस्वामी सांगता की तू लोकनाथ महाराज लोकनाथ स्वामीले दीक्ष घेवका म्हणून सांगताना कितले कष्ट पावता त्यांनी एक वर्ष तांणी सतत सेव कोण 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 जत्तरी तांकां लोकनाथ महाराज तांकां दीक्ष दिता अशीची हांगेल जीवनांत जालेलें आसा. गौर किशोरदास बाबाजीले वताची आनी सांगताची याचन करताची की तुमगेल दुखून म्हाका दीक्ष जावका म्हणून त्यान गौर किशोरदास बाबाजी सांगताची हे विमला प्रसाद तू सर्वांत पारंगत जावन आस संस्कृत पांडित्यान तू व्हड आस तू आणि हांव म्हणटा पळय अनपड जाहील गवार म्हाका कसने कोतना तू म्हागेले दुखून दीक्ष घेवचे नाका नाका तशें करूं नका हांग मस्त पांडित्य जन आसाची तांगेले वचून दीक्ष घे म्हणून तेदना त्या टायमारी विमला प्रसाद मारी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर कोणाले दीक्ष घेत पळय एक व्हड विषय आशिल्ले मारी हो म्हागेले एक शिष्य भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणून ते व्हड म्हणटा पळय दिग्गज विषय एक कसं की एक भारी चांग विषय आशिल्ले जाल्यार गौर किशोरदास बाबाजी ते कसं नाही त्यांत इम्पॉर्टन्स ना आशिल्ले त्यांनी भजनानंदी एक देवा नामस्मरण करचे 24 तास तंतू मग्न आशिल्लीची जाल्यार हिची विमला प्रसाद सोणा
याचन करता असता की तुम्ही म्हाका दीक्ष दिव का म्हणून. तांकां गोत्त असता की गौर किशोरदास बाबाजील्यान तू एक भक्ती प्रेम उकून पडलेलं आसा. तांगेल प्रेम म्हागेल वयर पडल्यार म्हागेल जीवन सार्थक जातलें आनी भक्ती प्रचार करचे म्हाका एक फाटबला राखतली त्यांनी म्हणून. हे पुरो आयकून गौर किशोरदास बाबाजी म्हणटाची जायत तुका दीक्ष जावका नव्हे. हांव चैतन्य महाप्रभूक म्हागेल महाप्रभू निमगीता आनी तांणी जायत म्हळ्यार हांव तुका दीक्ष दिता म्हणून. खुशेन जायत म्हणून विमला प्रसाद वताची. ಸ್ವಲ್ಪ दिवस वता, एक म्हयनो वता आनी आपास येताची. म्हाका आतां दीक्ष मेळटले म्हणून. तुमी निमगेले महाप्रभूक म्हणून. हांव विसरलो म्हणून निमगूच्या महाप्रभूक. जावो तू ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांनी या, हा चैतन्य महाप्रभूक निमगून तुका सांगता म्हणून सांगताची. अशी हगूर हगूर म्हयने वता वता आसता आनी 3-4 पटी तांकां त्याज्य म्हळ्यार रिजेक्ट करताची गौर किशोरदास बाबाजी की दिनाची म्हणून. कडे मात्र विमला प्रसाद म्हणता पळय रोण कंदन कोण सांगताची. करुणा न होयले कांदिया कांदिया प्राण न राखीबे आर अशें म्हण तांणी सांगताची की आत्ता बिणी तुम्ही म्हाका दीक्ष दिनातल्या रे रोण रोण म्हागेल देह हांगा हांव त्याग करता म्हूण तांणी सांगताची. तुमगेर शरण जावका म्हाका म्हूण तांणी कळकळीन याचन करताची. हे दृढ निश्चय भक्ती प्रीती पळोवन गौर किशोरदास बाबाजी सांगताची जायत बस सरस्वती नदीन तू डुबकी मारून यो मारी स्नान करून यो आनी ताच्या नंतर तुका हांव दीक्ष दिता म्हणून. जय. सो तांकां दीक्ष मेळटा आनी कान्नान तू गौर किशोरदास बाबाजी विमला प्रसादांक दीक्ष दिताची. सांगताच तांगेल नांव कसं नासता श्री वार्षभानवी देवी दैत्यदास म्हणून. वार्षभानवी देवी. वार्षभानवी म्हळ्यार कोण? वृषभानुल कन्या म्हळ्यार श्रीमती राधाराणी. दैत म्हळ्यार कोण? प्रिय. राधाराणीक प्रिय जावन आशिल्लो कोण? कृष्ण परमात्मा म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा दास म्हणून असल नांव तांकां दिताची. हे आयकून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां भारी खुशी जाता. म्हळ्यार तांकां विमला प्रसाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हे प्रचार करतना तांगेलें नांव आशिल्लें बट निजे जावन दिलेलें तांकां हे एक दिक्षे नांव श्री वार्षभानवी देवी दैत दास म्हणून. तांकां भारी खुशी जाता आनी तांणी एक ओपन लेटर बरयताची की आयच्या दिवसान तू हांव शुद्ध जाल्लो मगर अहंकार पुरा चकनाचूर जाल्ले अशी विनम्र विनीत भावान तांणी तांगेले गुरु महाराजाले गुरुदेवाले गुणगान करताची. आनी म्हाका भक्ती मार्ग उजागर कोण दिल्ले म्हणून तांकां बरयताची. आनी गौर किशोरदास बाबाजी कसं करताची तांगेले चरण कमल भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेले मस्तकार घालताची. हे तांकां जे अनुभव जाता तांगेले चरण कमल तांगेले मस्तकार अनुभव जाता तांणी 1 वर्ष विंगड कसं नाही करण्याची. चैतन्य महाप्रभू गुणगान कृष्णाल नाव हेच घेता आसताची. केदन पळताना 1 वर्ष तांणी विंगड कांय घेनाशी कृष्णाल नाव चैतन्य महाप्रभू नाव घेऊन तांणी तंतू डुबून आसताची. गौर किशोरदास बाबाजी इन्स्ट्रक्शन्स उपदेश कसं नसता भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांक की चैतन्य महाप्रभूले भक्तीचे आंदोलनांत तू प्रसार आणि प्रचार करका अन्य कसं नाही करचे ना म्हणून तांणी एक उपदेश दिताचे. म्हळ्यार तांकां 2 आशीर्वाद मेळ्ळे नासता गौर किशोरदास बाबाजीले. कसं न्ही एक म्हळ्यार एक्स्टसी देवाल भक्ती एक एक्स्टसी कशी करचे म्हणून आनी एम्पावरमेंट एक गुरु महाराजाल दुखून गुरुदेवाल दुखून केन्ना आमकां एक एम्पावरमेंट मेळटा आनी इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल जाता. ताका तांणी भारी खुशी जाताची. एक पाटी अशी हांवें तू सांगिल्लें आसा की मोटर बोटार बसून म्हळ्यार गंगा तीरार आतां कशी आमी पास करताची ट्रान्सपोर्टेशन इजी जाला. फूड बोटार दुखून अनेक जाग्यार वचका आशिल्लें. मोटर बोटार बसिल तेन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आयकून गीत खंय तुम्ही गौर किशोरदास बाबाजीले इनिशिएशन दीक्ष घेतली म्हणून तांणी भजनानंदी आणि तुम्ही गोष्टानंदी म्हळ्यार तुम्ही प्रचार करतले आनी तांणी केन्नाय भजन करतले म्हणून हे कसं म्हाका कळना म्हणून. तेदना तांणी एक भारी सरळ जावन आशिल्लें एक ताजें उत्तर दिलेलें खंय. तांणी सांगलें खंय पळय हे मोटर मुखार वचका जाल्यार डग 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 आवाज करून वता वय की न्ही. ते आवाज करून वताना ते मुखार बोट मुखार वता आसता. ते डग 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 आवाज करता तशीच हांव कृष्णा 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 म्हणून प्रचार करता आस गट्टीच प्रचार करता आस जाल्यार ते हांव तोंडान सांगता जाल्यार म्हापशी एक बॅटरी आसा ते मोटर बोटा बॅटरी आसा ते साऊंड प्रूफ आसा ते कांय आवाज करना. बॅटरी नासल्यार ते मोटर बोट चलना. ते बॅटरी कोण? म्हागेले गुरुदेव गौर किशोरदास बाबाजी
तांनी भजनानंदी अशच्या पुरो तांगील निमित्त हांव गोष्टानंदी जाल्ला तांगील आशीर्वाद नतलरी हे कसं नाही करचें अशें म्हूण तांणी सांगून तांगेले गौर किशोरदास बाबाजी गुरु महाराजाला त्यांनी गुणगान केलं आणि सांगले की तांगील निमित्त त्यांनी गोष्टानंदी जालेले असं प्रचार करच्याक फाटीबाला राखलेले त्यांनी म्हणून त्यांनी सांगले आणि त्यांनी सांगले हांवें भजनानंदीची हांवें देवा नामस्मरण करून जप करून तांतू बुडून आसता जाल्यार म्हाका एक उपदेश मेळलेलो आसा की प्रचार करता जनकल्याण करता म्हणून ताचे खातीर हांव हंतू उतरलेलो आसता म्हणून तांणी सांगताची जेव्हा त्यांनी मुखारी कलकत्ता वताची कलकत्तांतू गौडिया मठ त्यांनी बांदिताची आणि थंय वैष्णव गौडिया मठांत वैष्णव संप्रदायाचे एक बीज बोलताची आणि प्रचार करताची आणि कोणाले त्यांनी सांगितलं असं संघ घेतील ना आयुष्यात कोणी खाली 2 जण संघ घेतील असं कोणाले तांगेल बापसूले भक्ती विनोद ठाकूराले आणि गौर किशोरदास बाबाजीले संघ घेतील असं म्हणून सांगितलं असं आणि दीक्षितांनी स्वीकार सगळ्यांक शिष्य म्हणून स्वीकार करून घेतील असं जाल्यार तांणी केदां दीक्ष दिता आसली सगळ्यांक तांगेल गुरु महाराज म्हणून लेखन आसली तांणी सांगता आसलीची की गौर किशोरदास बाबाजी तुमगेल गुरु महाराज तुमगेल गुरुदेव हांव खाली प्रतिनिधी करतलो म्हणून ताका कोण येता आसली तांणी सांगता आसलीची तांकां कोण हे प्रचारांत असिस्ट करता आसलीची तांणी सांगता आसली तुमकां गौर किशोरदास बाबाजीले आशीर्वाद मेळलेलो आसता म्हणून ताका तांणी केन्ना ते होडपण घेयनी तांगेल निमित्त प्रचार प्रसार जाले म्हणून तांणी लेखन तांणी केन्नाय गुरु महाराज गुरुदेव तुमकां दीक्ष दिता आसा म्हणून तांणी त्या लेखार पळयलेलो आसा आमी श्रील प्रभुपादाल टेप्स केदां आयकताची तांणी तांगेले केदां प्रचार करता आसली वेस्टर्न वर्ल्डांतू आणि मस्त भक्तजन अद्भुत कार्य करून येता आसलीची त्यांना भारी कृतज्ञ जावन प्रभुपाद सांगता आसलीची हे पळय तुम्ही असिस्ट करच्याक म्हाका भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान पेटयलेलो आसा म्हणून तांणी सांगता आसली म्हळ्यार तांगेल गुरु महाराजा खातीर कितली प्रीती आशिल्ले तेच प्रीती हंतू उखून दिसता गौर किशोरदास बाबाजी खातीर वरी तितले प्रीत आशिल्ले म्हणून तांणी मुखारी केदां प्रचार करता हरे कृष्णा महामंत्राच प्रचार करता म्हणून केदां तांणी दृढ निश्चय घेताची जगन्नाथपुरी वताची आणि थंय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकूर तांगेले एक समाधी आसा थंय बसून तांणी तांगेले अन्नाले आगी घेताची की 10 वर्ष बसून हांव 3 लक्ष जप नित्य दिन करतलो म्हणून नित्य दिन तांणी 3 लक्ष जप करून हरे कृष्णा महामंत्राचे जप करून म्हळ्यार भजनानंदी जावन थंय बसून तांणी ते कार्य सिद्ध करताचे आणि केदां ते पूर्ण रुपार तांकां हरिदास ठाकूर तांगेले आशीर्वाद मेळटा गौर किशोरदास बाबाजीले आशीर्वाद मेळटा तांणी प्रचार करचे सुरू करपाचे आणि अशी सांगिल्लें आसा की तांणी तांगेल गुरु महाराजा खातीर तांणी केन्नाय उण करनी फ्रेश फ्रुट्स आणि वेजिटेबल्स तांणी केन्नायच दिता आसली तुम्ही पळयला गौर किशोरदास बाबाजी हे पुरो खायनासलीच तांणी खावचे कशें न्हय गंगा मैयाल माती आणि तांदूळ कच्चा म्हणटा पळय चावल ते जाल्यार प्रितीन भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान पटेला म्हणून ते देवाक राधा गोपीनाथ राधा कृष्णाक नैवेद्य करून ते ग्रहण करता आसली तांणी आता भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेले आविर्भाव जाल्लेले हाचे खातीर की त्या टायमार एक कुसंप्रदाय या म्हणटा पळय एक स्मार्त ब्राह्मण आले मस्त तांणी उपद्रव आशिल्ले ते नाश करून ब्राह्मण म्हळ्यार कोण वैष्णव जन हे सिद्धांत गौडीय वैष्णव संप्रदाय हे सिद्धांत स्थापन करच्याक तांगेले आविर्भाव जाल्लेलो आसा आनी तांणी ते मुखार सुन धरलेलो आसा आनी तांणी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल शिष्यांक तांणी कसो उपदेश दिलेलो आसा 3 उपदेश मुख्य जे मस्त उपदेश दिलेले आसता न्ही ते 3 मुख्य उपदेश कसो म्हळ्यार कोणाल्यान तू दोष तुम्ही पळोवचा ना दोष तुमगेल्यान तू आसता दुसऱ्यान तू दोष सोदूचे वचकी ना स्वताल्यान कसो दोष आस पळय ते स्वीकार करून घेया आणि त्या संपूर्ण भक्ती मार्गार लागाची म्हणून तांगेले हे फर्स्ट एक तांकां इन्स्ट्रक्शन आसा सेकंड म्हळ्यार कसो न्हय वगट आसता म्हणून तुम्ही पुरा शिष्य मगेल वर्ग आमी कसो की एक व्हड विशय म्हळ्यार प्रचार करता त्या प्रचारा खातीर वगट जावचे कोऑपरेशन असल्यार मात्र पुरा म्हळ्यार परिपूर्ण जाता म्हणून तांगेले एक अभिप्राय आशिल्ले ताका सकट शिष्य जना सांगिल्ले कसो न्हय जाल्यारीची तुम्ही एक दुसऱ्या वयर प्रीती करचे वगट असचे सोड दिवचे ना म्हणून आणि पुरा तिनीच सांगिल्ले पुरा प्रसिद्धी येता केदारनाथ तुम्ही भक्ती मार्ग गंभीर रूपार तुमगे जीवनांत तुम्ही अपनावन घेताची म्हणून हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हे गंभीर पूर्ण तुम्ही केदेना अपनोवन घेताची तेन्ना तुमगे जीवन सार्थक जाता म्हणून तांगें हे इन्स्ट्रक्शन दिताचे. गौर किशोरदास बाबाजीन सांगितले आसा की कृष्ण प्रेम हे 2 पैसान मेळता. एक पैसान कसं मिळता, नरोत्तम दास ठाकूर हांनी बरयलेलें एक पुस्तक आसा प्रार्थना म्हणून. त्या प्रार्थना पुस्तकान ते भजने रुपारी कृष्णा कशी प्रीत करता आणि जड विद्या आणि चांग विद्या कसं नस आणि ते पुरा शास्त्र संबंध पाविले त्याचे सार तंत बरयलेलं आसा. त्या वेळेर कृष्ण प्रेम मिळता. अनेक म्हण कसं नाही प्रेम भक्त चंद्रिका म्हणून त्यावे वाजिल्यार कृष्ण प्रेम मिळता म्हणून गौर किशोरदास बाबाजीन सांगितलं आसा. ताची अनेक पुस्तक आमकां हे कोण दिलेलं आसा. तांगें संपादन म्हण कसं नाही मस्त पुस्तक बरयलेलं आसता, सार दिलेलं आसा. पुराची भगवद्गीताचे भागवतमा सार तांगें पुस्तकांत तांगें भजनेन आसा. आणि त्या भजन आमी स्वीकार करून नित्य दिन सांगल्यार आमगेर जीवन सार्थक जाता म्हणून सांगच्या काही चूक ना. ताकाची आमगेर जिवनांतूय कशी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांनी गौर किशोरदास बाबाले दीक्ष घेतले तशीची आमगेर जिवनांतवरी आमकां एक परंपरागत जावन आशिल्ले एक गुरुवर्य आवश्यक आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी गुरु कर्णधार आमखें नरजन्म मेळ्ळेला काय आमखें शरीर मेळचें पळय तें सुलभ आसा आणि सुदुर्लभ आमवरी म्हणलेलें आसा. हे भवाब्दी दाटच्याक सुलभ आसा म्हणलेलें आसा. जाल्यार हे नरजन्म मेळचे भारी कश्ट आणि तंतवरी आमकां कोण मेळटाची गुरु एक भक्ती करचे आणि चांग विषय सांगून परंपरागत जावन आशिल्लें शास्त्र अध्ययन करून नामस्मरण करचे तसले आमकां गुरु मेळटाची सांगच्याक तेन्ना ते आमी घेवका आणि शास्त्र वरी आमी तांणी सांगिल्लें अपनोवन घेवका म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना मात्र आमगे जीवन सार्थक जाता म्हणून अशी तांगेले एक इनिशिएशन विषय आमी सांगिल्ले आसा. कसले चूक जाल्यार अपराध जाल्यार क्षम कोण दिवका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बारी लायकलां तुम्ही शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांगेले दीक्षा विषय सांगिल्लें आसा आणि गौर किशोर बाबाजी तांगेले महिम सांगिल्लें आसा. कितले प्रधान आसा आमगेले जिवनांत दीक्षा गुरु आणि ताचे श्रेय पुरा परंपरा वच्चे म्हणाले दाखोवन दिलेले आमकां ह्या वाट्यान तूं आमगेले सारस्वत ब्राह्मण जावन आशिल्ले रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी तांगेले परंपरेतून आयिल्ले मुखार सुन केलेले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरात आनी तांगेले विशय आमकां आज आयकुचेक एक अवसर मेळटा आसा. नेक्स्ट 2 सेक्शनांत आमी आयकुचे वता आसाची तांगेल्या पुस्तका विशय बरयलेले आनी तिनीचे शिला प्रभुपादांनी कशी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराक मेळ्ळाले म्हणलेले ताजे फुडें ते तिनीचे वर्स आमकां सांगूक प्रयत्न करूया. माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. आता पुरे जण रिपीट करूया. आता माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. हरे कृष्ण. आता हिज ग्रेस रविपति दामोदर प्रभु तांणी फर्स्ट टाइम भागवत पुराण कोंकणीन सेशन दिवचे वता आसाची. तांणी हाजे फुडें एकादशीक चॅन्टिंग केलेलें आसा फुडले पंथा. तांणी अवतारी देश म्हणून जागे तगून अबुधाबी म्हणून जागे तगून आसाची. हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजा शिष्य तांणी तांगेले मुखार हांगा तगून आता आमकां पब्लिकेशना विशय आयकुया. ओवर टू यू प्रभुजी. वेलकम टू यू. तांणी मस्त तांगेले गुरु महाराजाले मस्त सेव करून आसाची, आश्रम प्रिचिंग करून आसाची आणि चॅन्टिंगा ताचो प्रमुख जावन आसाची. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभुजी. तर सक्कड बांधव अंकन बांधवीक मुगेले
सादर प्रणाम. तर आजची मिगेल फर्स्ट टाइम मिगेल कोंकणी ऍक्च्युली लायक ना, कारण म्हळ्यार हांव मस्त वर्ष भायर आशिल्लो आनी बॉम्बे राबून मिगेले कोंकणीचे के म्हळ्यार मिक्स आसतले, तर म्हाका ताणें मिस्टेक आसल्यार म्हाका माफ करा. तर आज जे टॉपिक आसा म्हळ्यार आजची आनी म्हाका प्रभुजीन जे दिला अवसर ताका खूप खूप धन्यवाद. कारण आज जे म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत जरी ठाकूर हे आमगेले जे गुरु परंपरा म्हणजे ब्रह्म मध्व गौडी परंपरांतू हे ऍक्च्युली 31st म्हणजे गुरु परंपरा ते 31st नंबर आसा. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां लायन गुरु म्हणजे सिंह गुरु म्हणून तांकां म्हणजे अशी सांगता ती. तर कारण कसले की तांणी एकदम स्ट्रॉंग आशिल्ले. म्हणजे आगे जे दोन प्रवक्ता म्हणजे माताजीन नायक कोण तांणी सांगला की चाइल्डहूड पासन युथ पर्यंत आणि युथ नंतर मागीर इनिशिएशन आणि तातूंत लायक कोण तांणी एक्सप्लेन केला की कशी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ते मेंटली खूप स्ट्रॉंग आशिल्ले आणि तांगेल मेमरी फोटोजेनिक आशिल्ले आणि दॅट गिव्स द बेस नाव म्हणजे मुखारचे जे आजचे जे म्हाका प्रभुजीन टॉपिक दिलेले पब्लिकेशन्स भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराचे. तर हांगा एक वर्स आसा म्हणजे चैतन्य महाप्रभू तांणी संदेश दिता ती की आमकां पृथ्वी ती आचे नगरादी ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोरा नाम. हे तांगेल भविष्यवाणी. म्हणजे आज आम्ही अवतारी देशांतू म्हणजे अबुधाबींतू म्हणजे हे एक रेगिस्तान. मी ल्हान सांगीच आशिल्लें की रेगिस्तानांतू तडीपार लोक जातात म्हणजे थंय ते म्हळ्यार कोणी हांगा इंडियान काम मेळना जाल्यार तांकां तडीपार करून. तर म्हाका म्हळ्यार खूब म्हळ्यार ते अण्णान सांगतालें. तर हांव म्हणटलो की ना हांव थंय वता. तूं थंय वचून कशी तूं वेजिटेरियन कशी तूं राबतलो थंय. तर तेन्ना मागीर म्हाका हांगा गुरु महाराजीन सिनियर डिवोटीज मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें की नाना हे भविष्यवाणी आसा आनी ते भविष्यवाणी जातले. तर भविष्यवाणी जावच्याक चैतन्य महाप्रभूले जे मिशनांतू प्रचार हा एक सर्वात इम्पॉर्टंट. आणि प्रभुपादांनी 4 चीज सांगला. तांणी कन सांगला प्रभुपादांनी श्रील प्रभुपाद आवर फाउंडर आचार्य विस्कॉन की फर्स्ट इज बुक्स आर द बेसिस आणि सेकंड प्युरिटी इज द फोर्स, थर्ड इज प्रीचिंग इज द एसेन्स आणि लास्ट असं युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल. तर हे 4 जे पॉइंट्स आसा आम्ही विल ट्राय टू सी हाऊ भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर एम्बाइब्ड दिस आणि ते आम्ही तांच्याकडून शिकत आम्ही आणि दॅट ही डिड इट ऑल्सो. तर चैतन्य महाप्रभूले 3 मेन मेसेज आशिल्ले प्रिन्सिपल. तातूंत फर्स्ट आशिल्लें की चैतन्य महाप्रभू प्रिन्सिपल आशिल्लें की वी शूड डेव्हलप नाम रुची म्हळ्यार नामाले रुची आसता आमकां ते डेव्हलप करता. आणि सेकंड आशिल्लें वैष्णव सेवा. वी हॅव टू डू वैष्णव सेवा. कारण वेन वी म्हळ्यार जेव्हा आमी वैष्णव सेवा करतली तेन्ना आमकां तांगेले आशीर्वाद मिळतले आणि वी कॅन इम्प्रूव अवर भक्ती. आणि तिसरा इज जीवदया. म्हळ्यार आमी कन शिकले आता तर आमी दुसऱ्यांक सांगता म्हळ्यार आमी तांकां कृष्ण कॉन्शियसांतू तांकां म्हळ्यार अटॅच करता. तर हे चैतन्य महाप्रभू मेसेज आशिल्लें. आता माताजीने आगे म्हळ्यार मुखार सांगलेलें की भक्ती विनोद ठाकूर इज वन ऑफ द 7th गोस्वामी म्हणून सांगता ती. तर भक्ती विनोद ठाकूर आले तीव्र इच्छा आशिल्लें की चैतन्य महाप्रभू मेसेज सक्कड करून पेटोवका. तर मेसेज पेटोवच म्हळ्यार कशी पेटोवचें. 1874 अंतू मेसेज पेटोवच म्हळ्यार कशी. फोन ना ताका कशें आमी हाऊ वी विल सेंड द मेसेज अक्रॉस. तर लोक म्हणतात मृदंग कर न्हू कीर्तन करूया. तर कीर्तन कर न्हू गांवांत गांवांत कीर्तन कर न्हू मेसेज आमी सेंड करूया. तर कितले मेसेज सेंड करूं कीर्तन पार्टी कितले खंय वचयता. तर मृदंग कीर्तन करूं तर ते म्हळ्यार प्रिचिंग करता आशिल्लें. पर द नेक्स्ट लेवल प्रिचिंग ते केलेलें थ्रू पब्लिकेशन्स म्हळ्यार
तांगेलें पुस्तक प्रकाशन आनी ताचे वरता ताजे जे 4 पॉइंट्स आशिल्ले की बुक्स आर द बेसिस. तर बुक्स आर द बेसिस म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत सुरेश ठाकूरालें तांगेले जे अन्नान तांकां आउट ऑफ द 11 चिल्ड्रन्स ही फाउंड दॅट भक्ती सिद्धांत ठाकूर इज म्हळ्यार तांणी ग्रास्पिंग आनी तांणी लायक करून तांगेले फोटोजेनिक मेमरी आशिल्लें. माताजीन सांगलेलें कशें 700 श्लोक्स यूज टू रिसाइट अँड शूड नो द मिनींग ऑल्सो. मुखार जावन ही स्टडीड एस्ट्रोलॉजी आनी एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत, मॅथमॅटिक्स आनी मागीर ही वॉज इन द त्रिपुरा राजा. हांव थंय वचना म्हळ्यार थंय वचून ताणें भक्ती सिद्धांत ठाकुरान थंयचे ते त्रिपुरा राजाल चेल्ल्यांक बेंगॉली तांणी टीच करता आशिल्लें. हें सर्व करता करता तांणी भक्ती सिद्धांत ठाकुरान विचार केलें की म्हाका तुमगेलें अन्नालें जे प्रचार करता तें म्हाका फुडें व्हरता. तर हांगा आमी फर्स्ट पॉइंट म्हळ्यार टेकअप करूं की बुक्स जे बेसीस आसा तांणी लायक करून पयलें स्टडी केलें. तर तांणी पूर्ण म्हळ्यार अध्ययन भगवद्गीता, श्रीमद भागवत सगळें अध्ययन केलें. तें करचे मागीर सेकंड इज प्युरिटी इज द फोर्स. आतां माताजीन सांगलेलें तें उदाहरण दिलेलें की 3 lakhs names chanting every day is not a joke. 16 rounds chant करच्याक आमकां 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लागता. तर 192 राउंड और 3 lakhs names कशी करचें आनी 9 years 4 months एट द एज ऑफ 31 तांणी तें चॅन्ट केलें. तें चॅन्ट केलें म्हळ्यार ही गॉट एम्पावर्ड आनी तांणी शो केलें की प्युरिटी इज द फोर्स. म्हळ्यार आमी स्वता अगर चॅन्टिंग करना तर दुसऱ्यांक आमी सांगू आमी कॅन वी से दुसऱ्यांक आमी सांग आवर प्युरिटी आसता. प्रिचर आनी लोक पळयता ती की हा खंय खाता, हा नीचे जाके चाय तो नहीं पी रहा है का हांगा थंय तांणी पळयत आसता ती. आमगेले डिसायपल आमगेले लोक असतात कॅम्पान जावन प्रिचिंग करतात तांणी विचारतात प्रभुजी आप बिल्कुल नहीं खाता है, ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाता है. नहीं फिर कैसे खाता कैसे. तर तें पळयत आसता ती. तर प्युरिटी फोर्स हा खूप इम्पॉर्टंट आनी स्पेशली प्रिचर असता ती तांकां हें खूप इम्पॉर्टंट. तर प्युरिटी इज द फोर्स, बुक्स इज द बेसिक्स आनी प्रिचिंग इज द एसेन्स. प्रिचिंग इज द एसेन्स म्हळ्यार त्या वेळाक 64 गौडीय मठ करचें. मागीर लंडन, बर्मा, जर्मनी थंय वचून मठ एस्टॅब्लिश करचें ऑल ओवर इंडिया. इट इज सो व्हेरी डिफिकल्ट आनी इट इज सो डिफिकल्ट. पर ही वॉज लायन गुरू, ही वॉज सिंह गुरू. तर तांणी वचून तें एस्टॅब्लिश केलें आनी तें एस्टॅब्लिश करचे नंतर म्हळ्यार जे लास्ट जे म्हळ्यार युटिलिज द प्रिंसिपल तें स्वता ही लिव्ड अ लायफ ऑफ अ सेलिब्रेट ब्रह्मचारी. कितली डिफिकल्ट आसता सगळ्यांक गोतच आसा. आजकाल जे चिल्ड्रन सोशल मिडिया, पोर्नोग्राफी, हें तें मुवीज कसन कसन पिक्चर आज एवरी डे पुष्पा दिसपा काय काय तें चिक्की आमगेले भक्त संग गेलें पूर्ण आमगेलें. तर तें कंप्लीटली ही वॉज कंप्लीटली फोकस कशें आसलें. फोकस पॉइंट वॉज चैतन्य महाप्रभू जे मेसेज आसा दॅट हॅज टू बी डिलिवर्ड. तर हांगा आमी हे 4 पॉइंट्स घेवन आनी जे चैतन्य महाप्रभू जे 3 तांणी मेन मेसेज दिवन आमी चिकट म्हळ्यार मुखार आमी चॅक करुया की भक्ती सिद्धांत ठाकूरनी पब्लिकेशन कसन केलें आनी कसन तांणी एस्टॅब्लिश केलें. हांव मिगेल एक सिनियर सांगा तर आमी डिस्कशन करता आशिल्लें की ह्या टॉपिकार हांव कसन सांगता म्हळ्यार तर आमी तर तांणी सांगलें भक्ती सिद्धांत ठाकूर सर्व युनिक थिंग इन पब्लिकेशन इज टेम्पला भितर केव्हा प्रिंटिंग प्रेस पळयला हांवें खंय कितले टेम्पल आसा वर्ल्डान खंय खंयचे टेम्पलान तूं प्रिंटिंग प्रेस आसले तुमी कोणी हांगा असल्यार उत्तर दिवेत. नेवर. हे युनिक रिव्होल्युशनरी आयडिया इज डन बाय भक्ती सिद्धांत ठाकूर. म्हाका गोत नाशिल्लें पर म्हाका हांव जेन्ना एक सिनियर आमगे डिवोटीज चर्च करता आशिल्लो तर तांणी सांगलें की दीस प्रिंटिंग प्रेस वॉज डन बाय भगत. दॅट टायम ही हॅड मेड दीस प्रिंटिंग प्रेस इन आनी तांणी एक डेली प्रकाशन म्हळ्यार नाडिया प्रकाश म्हळ्यार
तांणी एक न्यूजपेपर डेली म्हणके तर ताजेरी तांणी तांगेले खूप म्हळ्यार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तांणी सांगलेलें की तेव्हा नाडियांतू नाडिया इज म्हळ्यार मायापूर आता जे आजकाल वेस्ट बेंगॉलांतू मायापुरांतू नाडियांतू थंय त्या टायमाक 5 डेली न्यूजपेपर येत आशिल्ले. तर त्या न्यूजपेपरांतू लोकांनी विचारलें त्या न्यूजपेपरांत तुम्ही तुमगेले ते नाडिया प्रकाश करता ती कसन कारण आसा. तर ताणें सांगलें की एवढे पास्ट टाइम्स आसा क्रिस्टनांले एवढे तेंगेले इटर्नल पास्ट टाइम्स आसा की आम्ही ऍक्च्युली एक नाही एक सेकंडांतू एवरी सेकंड वी शूड प्रकाश वन न्यूजपेपर. म्हळ्यार हे तांगेले म्हळ्यार इतले मेंटली ही वॉज थिंकिंग की कशी आमकां म्हळ्यार हे मेसेज हे पास करता. म्हळ्यार दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट लेसन. म्हळ्यार दीस इज वॉट आय लर्न की तांगेले कसन भाव आशिल्ले कसन मूड आशिल्ले. जसे तुम्ही सांगला की गौर किशोरदास बाबाजी मूड घेऊन आणि ही वॉज द ओनली डिसायपल ऑफ गौर किशोरदास बाबाजी आणि भक्ती विनोद ठाकूर तांगेले मेसेज आणि तांगेले जे मदराने तांणी ते सेम सांगला भक्ती सिद्धांत ठाकूराक की यू स्प्रेड दिस मेसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभू ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. तर ऑल द वर्ल्ड म्हणजे इंडियात केले. तर आम्ही आय विल नोट डाऊन सम पॉइंट म्हणजे कंचे कंचे की तांणी कसन कसन पब्लिकेशन तू केलना. मेन म्हळ्यार ही यूज टू डू भक्ती विनोद ठाकूराले इनिशियली प्रूफ रिडींग करत आशिल्लो आणि जे जे भक्ती विनोद ठाकूरान बुक्स बरयलेले ताका टायपिंग ताका एसिस्टंट माताजीने सांगलेलें he used to assist his father. आणि 1896 भक्ती विनोद ठाकूर had sent books to Canada आणि म्हणजे त्या सकड तांतू he used to help his father in all these publications. and हांव म्हणत आशिल्लो की प्रचार करताना आम्ही मृदंग आणि ते यूज करता ती. तर he established 3 press at that time. ताका बृहद मृदंगा म्हळ्यार बृहद मृदंगा म्हळ्यार इट लायक जे मृदंगा सारख्याची प्रचारा खातीर दॅट इज अ प्रिंटिंग प्रेस. इट वॉज इन आय थिंक कोलकाता मद्रास अँड कृष्णनगर आणि हे हांगा डिफरंट डिफरंट मॅगझिन्स आणि ऑल भगवद्गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितामृत सकड हे पब्लिश करता आशिल्ले. तर लिस्ट खूप लिस्ट आसा खंय खंय खंयचे बुक्स बरयला आणि आय वूड म्हळ्यार तांतू जो कोण माताजीने एक बुक सांगला की इट्स अबाउट ते सूर्य सिद्ध म्हणून खगोलशास्त्र म्हळ्यार इट्स ऑन एस्ट्रॉनॉमी आणि ते बुक्स बरयलेले आणि ताजे बरोबर there is a big list actually. I जे मिगेल रिमेंबरन्स आसा I will try to put it up. प्रल्हाद चरित्र बांगे समजकता आणि वैष्णव मानुष समिती few words on Vedanta, Rai Ramananda, relative words, the Vedanta is morphology and ontology. अशी ज्योतिष याच्यावरती हे बुक्स बरयलेले आणि तांगेल ही पब्लिश 2 magazines बृहस्पती अँड ज्योतिर्विद्या. ऍक्च्युली अनफॉर्च्युनेटली हांव चड रीड करनी भक्ती सिद्धांत सुरेश ठाकूर निजेर बुक्स. ओनली वन बुक रिटन बाय हिज होलिनेस जयपताका महाराज त्यांनी एक बुक बरयलेलें ऑन द जे माताजीन टच केलेलें की वैष्णव के म्हणून. इट इज अ सॉंग ऍक्च्युली अँड वेर the mood of म्हळ्यार भक्ती सिद्धांत ठाकूरान तुला कोण बरयला. आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू रीड दॅट की वैष्णव कसन गुण आसता की आमी कसन म्हळ्यार आमी भक्ती करता ती पर कॅन बी बॅक बायटिंग करता ती आणि वैष्णव कोण म्हळ्यार कणी कणी दिखावा करता ते आमी चॅन्टिंग करता ती पर रियली चॅन्टिंग आमी कोण मीन करतात. तर ते सकड वैष्णव कसन गुण आसता
तर ते सकट ते वैष्णव गुण ते भक्ती सिद्धांत ठाकूरांचे सॉंग असं तर ते एक बुक हिजोलीन जे पताकार महाराजांनी बरयलां वैष्णव के म्हणून आणि लास्ट प्रभुजी म्हळ्यार आय हॅव नॉट गॉन इन टू द पर्टिक्युलर बुक्स पर लास्ट एंड नॉट द लिस्ट म्हणतात न्हय द बिगेस्ट कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ भक्ती सिद्धांत श्री ठाकूर is empowering our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. आणि तांकां दोन इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन दिलेले की वेस्टर्न वर्ल्ड थंय वचून तुम्ही प्रीच करा आणि तुमकां जें लक्ष्मी मेळटलें वॉट एवर द मनी यू पब्लिश बुक्स. And these two message was very revolutionary, and Srila Prabhupada took this mission, and where 64 mutts were done by Bhakti Siddhanta Thakur, and now there are more than 700 temples and lot of centers all over the world. And I am very thankful to Murli Charan Das Prabhuji because Miguel kai mistake aslar tumhi maaf kara. I could not collect lot of data regarding this, but whatever I could try, my assimilate korchaka ki what is the mood of Bhakti Siddhanta Thakur. तर हे हांव ट्राय केलें. तर thank you Prabhuji and Mataji and all the Bandhavas for giving me this opportunity. Prabhuji, over to you Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. खूप खूप धन्यवाद प्रभूजी तुमका व्हॅल्युएबल टाइम आज दिलेला का. तरी भारी लायक असेल टॉपिक बृहत मृदंगा मुद्रणालय म्हणाल असं भाई स्वामीनाथ भक्ती रसामृत स्वामी महाराजांना की मुद्रणालय कशी मुखार सून मेळलेलं आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरात आणि त्या कशी त्यांनी भरत मृदंग केलेला म्हणून मृदंग मात्र कीर्तन कितली सर्कम्फरन्स मात्र ऐकता जाल्यार पुस्तक जावन आशिल्ली कीर्तन ऑल ओवर द वर्ल्ड वता म्हणलें आशिल्ल्या भितर व्हड उदाहरण हे. त्या उदाहरणांतू आम्ही एक पार्ट म्हणाल आमकां भारी संतोष आसा की मस्त मस्त गांव हातून थंय हांगा तुकून एक जाग्यातून न्हय मल्टिपल जाग्यातून लॉग ऑन जाल्लेलो आसा. त्या कृष्ण भावनामृत हे मुद्रणालय थंगेल मितीन मुखार सून प्रेरण म्हळ्यार शिला प्रभुपादान मुखार सून व्हेल्लें आमी तातूंत एक सनू एक स्पार्क जावचे प्रयत्न करता आसाची म्हणाला आशिल्ल्या भितर व्हड मस्त. धन्यवाद प्रभुजी तुमका. हरे कृष्ण. थँक्यू हरी बोल. थँक्यू प्रभू. लास्ट वर्स सांगवच्या. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंतहारिणी. पूरा जन रिपीट करूया. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांतत्वंतहारिणे. हरे कृष्ण. आता आमगेलो वाटू चारही टॉपिक आमकां मुख्य जावन आशिल्ले की शिला प्रभुपादा त्यांनी कशी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मेळ्ळाले म्हणाले सांगू येता असाची रत्नभूषण प्रभुजी त्यांनी दामोदर देश दुबई तुकून लॉग ऑन जाल्लेलो आसा. त्यांनी आमकां सांगू येता असाची आजी ताचे 100 वर्स ताजे आगोस्ट जाता आसा कलकत्ता. आज तुम्ही ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी थंय पळोवन आसता तुम्ही उल्टा डंगा कलकत्ता जंक्शनांतू थंय त्यांनी इनॉग्रेशन करचे डिटेल विवरण आता हिस्ट्रीज रत्नभूषण प्रभुजी करता आसाची. त्यांनी हिस होलिनेस
जयपताक स्वामी महाराजाला शिष्य. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Prabhu, I am audible, Prabhu. Oui, Prabhuji. Audible. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने. नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदामताय नग्रग्रामतारिणे. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो आज एक सुंदर दिवस था हमका वैष्णव है, स्पेशली हम प्रभुपाद जो मिशन आम्ही येत आहे. तंतु आजचे विशेष दिवस म्हणल्यारी आता 3 लेक्चर आणि तुम्ही सट्टानी पळयल्या. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद आले आविर्भाव दिवस. तवळी म्हाका दिलेले टॉपिक म्हण सांगल्यारी आमगेले ग्रँडफादर नाल्यार आमगेले स्पिरिच्युअल मास्टर जे आशिल्ले श्रील प्रभुपाद तांणी तांगेल स्पिरिच्युअल मास्टराक कशी मेळ्ळे म्हळें. तवळी प्रभुन आज सांगिने 100 वर्ष जाल्ले म्हण. आज 1922 अंत तांणी तंगेले स्पिरिच्युअल मास्टर जान आशिल्ले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपादाक मेळताय. तवळे एक सुंदर संदर्भ था तुमका सगळ्यांक कळचें आसचें. श्रील प्रभुपाद तंगेले अभय चरण तंगेले बचपनांतूनच शुरवेतून तांणी एक शुद्ध वैष्णव परिवारात तंगेले जन्म घेतला. तवळे तांणी बचपनांतूनच च्या देवाल सेवा करून रथयात्रा सगळं देवाले घरकडेच तांकां एक राधा दामोदर विग्रह आशिल्ले. तांणी ताजे सेवा करून च्या सुंदर तरीकेची भक्ती करून एमचे आशिल्ले. तवळी तांणी मागीर च्या एक स्कॉलर आशिल्ले हायर एज्युकेशन करचे आशिल्ले ब्रिटीश अंग्रेजींतू. तवळी एक पामते तांकां अनुभव आसूचे जायते. इतू म्हण सांगले तांगेले घरकडे तांगेले बापूस जावन आशिल्ले गौर मोहन दे. तांणी एक चान्स खंयचे एक वैष्णवाक साधूक तांगेले घरकड आपोवन तांणी स्वीकार करचे नाल्यार तांकां सेवा करचे सगळें तांणी दिकून वाडूचे. तवळी तांणी तांकां अशी एक एक्सपिरियन्स आसा इतू म्हण सांगल्यार गुरु म्हूण ऍक्ट करचे तांगेले जैता अनुभव तांकां मेळचे आसा तांगेले घरकडचे. तवळ मागीर तांणी तांगेले हायर एज्युकेशना खातीर तांणी कॉलेजान जॉइन जाताय अभय चरण. तवळ तांणे श्रील प्रभुपादच तांगेले लेक्चरां सांगताय से तांगेले ते असोसिएशना खातीर तांगेले एक भक्तींत ಸ್ವಲ್ಪ एक उणाव येयला. तवळ तशी तांणी वच्चे वेळेरी एक दीस तांगेले एक सुहृत नरेंद्रनाथ मुल्लिक तांणी 2-3 फ्रेंड्स मेळून ते कलकत्ता टाउनांतू एक फावटे अशी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तांणी चैतन्य महाप्रभूले कथा स्प्रेड करचे नाल्यार तांगेले ते मिशना खातीर तांकां तांणी एक कथा करचे एक वेळ आशिल्लो. तवळ तांणी ऐकिल्ली कथा. तवळ तांकां एक आशा दिसली ती म्हण सांगल्यार आमगेले फ्रेंड जावन आशिल्ले हे अभय चरणाक तांकां कायले घेवन वताय तरी मसल्यार इतू मसल्यार तांकां सगळ्यांक कळटा अभय चरण तांणी तांगेले परिवारच्या शुद्ध वैष्णव परिवारान तवळ तांणी हे साधूक रेकमेंड करता नाल्यार तांणी येस बोलता म्हणटा सांगितल्यार हेच्या एक शुद्ध साधू ता म्हणून एक तांकां अथॉरिटी कोरयात म्हणून एक सांगलपारी तांणी अभय चरणा लेगी सांगताय आमगेले टावणा एक साधू येयलो आसा तुमकां जाय जाल्यार तांकां मेळयात म्हूण. तवळी अभय चरण आद्य स्वीकारना तांगेले ते रिक्वेस्ट. मागीर आमगेले हे नरेंद्राले रिक्वेस्टा खातीर तांणी सांगताय न्हय मन्नना ताका वच्चा दारारी तांगेले फ्रेंडान ताका कंपेल केल्लो. ते दुगून तांणी तशी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराजाक मेळचे बेगेजान तांणी प्रयाण करचे. तशी तांणी थांगा वताय थांगा वचून मेळटाय. तवळी
भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कद करत आशिल्ले तवळे कद ऐकून ते कद भितरीची त्यांनी हे अभय चरणा बिंताक दृष्टिकोन सांगताय तुम्ही इतली दुखून उतले शिकून तुम्ही च्या विद्याभ्यास आशिल्ले स्कॉलर इतली दुखून हे चैतन्य महाप्रभू मिशन तुम्ही हे पाश्चात्य देशांत करणी नाल्यार तुम्ही तांकां पळोवचे आशिल्ले प्रयास इतली दुखून करना म्हूण तांणी ते फर्स्ट तांगेले एक मिटींग नाल्यार तांगेले ते फर्स्ट तांगेले ते अपियरन्सांतूच तांणी एक्सप्रेस करताय तवळे एक्सप्रेस करचे तवळे हे अभय चरणा म्हळ्यार तांणी एक टस्ट करचे बेगीन उतल सभार सामर्थ्य ये गुरु का म्हणले का टेस्ट करचे बेगीन तांणी प्रश्न करताय प्रश्न करताय म्हणून सांगल्यार ते समयार अभय चरणा ये गांधीले ते फायटिंग फ्रीडम तांतू भाग घेताय आशिल्ले तवळे तांणी प्रश्न करताय म्हणून सांगल्यार आमगेले देश म्हणून सांगल्यार अभी आता डिपेंडंट स्वातंत्र्य मेळ्ळी तर स्वातंत्र्य मेळनातिल्लें आमगेली भक्ती नाल्यार चैतन्य महाप्रभू पासून आम्ही पाश्चात्य देशांत सांगताय तरी म्हणून सांगल्यार हे आयकूंक कोण येताय कशें हांव ते स्प्रेड करचे म्हळ्यार पासून तांणी प्रश्न करतात तवळे तेच समयार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां सांगून दिता इतू म्हणून सांगल्यार एक कृष्ण भावना अमृत म्हूण सांगूचे आमी मागीरचे बेगेजान दवरचे एक विषय न्हय तुम्ही कोण राज्यभार करता नाल्यार भरण कोण करता म्हळ्यार तांचो प्रश्न ना तुमगेल कर्तव्य इतू म्हणून सांगल्यार तुम्ही एच निमेश थकून ते प्रचार करचे बेगेजान आशिल्ले प्रयास काडी म्हूण सांगून तांकां एक रिप्लाय दिता तवळे हे रिप्लाय हेतून तांणी कन्विन्स जाताय अभय चरण कन्विन्स जाता कन्विन्स जावन श्रीला प्रभुपादजी एक लेक्चरां सांगताय तांगेल क्वालिफिकेशन इतली तरी म्हूण सांगल्यार तांगेल गुरु महाराजाले भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजाले श्रवण तांणी च्या दृढतापूर्वक इतना दृढतापूर्वक तांणी करचे आशिल्ले तवळे एक फावटे तांणी महाराजाली आशा करताय इत म्हणून सांगल्यार तुमगेले डिसायपल जान म्हाका काडचे वे तवळे भक्ती सिद्धांत सरस्वती सांगता येस हांव तुका काडचा म्हूण तवळे श्रीला प्रभुपादजी ते लेक्चरान स्पश्ट करून सांगताय मेगेन क्वालिफिकेशन इत म्हणून सांगल्यार आम तांगेल वाणी श्रवण करचे श्रद्धापूर्वक नाल मसरी मसल्यार इत म्हणून सांगल्यार आम ये भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजाल तांगेल फिलॉसॉफी म्हळ्यार घट्टी फिलॉसॉफी ते इतले हार्ड ते फिलॉसॉफी फॉलो करू कशी का ताकद ना म्हटल्यार ताजे कळवा म्हाका ना दरारी तांगेल ते कृपा तांगेल ते दये खातीर तांणी म्हाका तांगेले डिसायपल जावन तांणी स्वीकार केले तवळी फर्स्ट तांगेने हे मेळचे म्हूण सांगल्यार 1922 मागीर ताजे फुडें ताजे बाद तांणी अलाहाबादांत शिफ्ट करताय हे अभय चरण तांकां स्वतंत्रान आशिल्ले फार्मास्युटिक आशिल्ले तवळे थांगा तशीच एक वेळे तांगेले हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजाले शिष्य तांणी सगळे मेळून तांकां एक टेम्पल करचे बेगेजान आशिल्ले प्रयास करताय तवळे थांगाय हे अभय चरण तांगेले मेळताय तवळे तांणी एक चेक निह दिताय तांगेने एक सना एक स्पॉन्सरशिप निघाव तवळे तशी तांगेले फर्स्ट मुलाकात 1922 जाल्ले तरी म्हटल्यार ते दूस थकून तांणी तांगेल हृदयांत ते तांगेल वाक्य तांगेल गुरून दिलेले वाक्य म्हूण सांगल्यार तुम्ही हे चैतन्य महाप्रभू मिशन तुम्ही पाश्चात्य देशांत प्रचार करता म्हळेले ताजे बसून तांणी तीव्र जावन चिंतन करचे आशिल्ले तवळी आमकी दिकचेंची म्हूण सांगल्यार तांणी गृहस्थच आशिल्ले तवळे तांणी गृहस्थ आश्रमा आशिल्ले वेळी एक फावटी तांणी भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजाक एक लेक्टर पळयताय तांणी लेक्टरान सांगूचे म्हूण सांगल्यार आम एक गृहस्थ आश्रमा आसा तवळे तें दुखून म्हाका तुगेली उतली सेवा करूं आशिल्ले समय नाल्यार कांय मेळ्ळें ना तवळे तुमी क्षमा करता हांव तुमगेली कशी सेवा करचें तांतू एक म्हाका इन्स्ट्रक्शन दियाय म्हूण सांगून तांणी एक लेटर बळयताय भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजा तवळे भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज तांकां रिप्लाय करता येता म्हूण सांगल्यार तुमगेले मिशन इतलें म्हूण सांगल्यार तुमी इतले चांजान इंग्लीश शिकिल्ले आसा चा एक स्कॉलर तवळे तुमी इतले करचें मुगेली सेवा म्हाका कशी तुमी तृप्ती करचें म्हूण सांगल्यार
तुम्ही हे चैतन्य महाप्रभू मिशन तुम्ही हे पाश्चात्य देशांत कशीपणी तुमगेले भायर हे प्रचार कर काम तुम्ही तितले करताय तरी म्हणसल्यारी आम्ही संतुष्ट तृप्तता म्हणून सांगून तांकां रिप्लाय करतात. ते रिप्लाय करून एक 2 दीस न्ही जाल्यार एक हफ्ता जायना आपणे भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजाला समाधी जातात. त्यावेळी इतकी आमकां हे भक्ती आमगेले श्रीला प्रभुपाद हाले ते कशी त्यांनी प्रचार केले नामसल्यारी तांकां कशी ती शक्ती मेळ्ळी म्हळ्यार एक पॉइंट लेगीन हांव स्पश्ट करून आज ते समाप्त करूशी प्रयास करता. इतली म्हण सांगल्यारी आमगेली परंपरा म्हण सांगल्यारी इतले स्ट्रॉंग था आमी हर दिन शुभ मंगलारती आमी म्हणचे आसा यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गती कुतोपि. त्यावेळी यस्य प्रसाद आमगेली परंपरा म्हण सांगल्यारी हांव सांगिल्लें आतां लास्ट लेक्चरांत इनिशिएशन तू हर ग्रेस राधिका भाव माताजीन चा सुंदर तरीकेन तांणी सांगून दिले कशी म्हण सांगल्यार तांणी गौरकिशोर बाबाजी महाराजा सांगून तांणी कशी दीक्षा स्वीकार केली. त्यावेळी एक फावट अशी जी हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजा तांगेले एक शिष्य आशिल्लो विनोद बिहारी दास. तो विनोद बिहारी दासाक हे गौरकिशोर बाबा लेगीत बोळोवन दिता तुम्ही तांगेल वचून तांगेल कृपा मागून घेता घेईन. त्यावेळी हे वचून तांकां अप्रोच करता अप्रोच करून सांगता इतली म्हण सांगल्यारी हांव भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराल सांगत हुंट येता म्हूण हे आयकतायची गौरकिशोर बाबाजी तांकां आशीर्वाद करता. त्यावेळी हे भक्ती विनोद बिहारी दास तांगेले एक इम्पॉर्टन्स आसा श्रीला प्रभुपादाले चरित्रांत. कोणाकय कळटा तरी म्हण जाल्यार चॅट बॉक्सांत आन्सर करूया. हरे कृष्णा. नामसल्या कोणाकय कळटा म्हटल्यार अनम्यूट करून सांगात. विनोद बिहारी दास. हरे कृष्णा. ओके. ते विनोद बिहारी दास मागीर भक्ती प्रज्ञान केशव महाराजा जानु संन्यास घेता. त्यावेळी आनी एक दीस हे आमगेले श्रीला प्रभुपाद तांगेले 1922 तांणी भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजा तांणी मेळ्ळेले. ताजे 10 वर्ष उपरांत 1936 तांणी फर्स्ट इनिशिएशन दीक्षा स्वीकार करताय. त्यावेळी स्वीकार करून तांणी तांगेल प्रचार करचे बेगे जावन आशिल्ले पुरी तरी तांणी तयार करचे आसचे वेळेरी एक फावटी तिच्यात म्हण सांगल्यारी तांणी गृहस्थ आश्रम सगळं सोडून वानप्रस्थ जावन राधा दामोदर टेंपलांत वृंदावनांत तांणी तपस्या करचे आशिल्ले. त्यावेळी भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज तांकां इन्स्ट्रक्ट करचे आशिल्ले तुम्ही संन्यास आश्रम स्वीकार करता. पक्षे ये आमगेले श्रीला प्रभुपाद तातूंत इंट्रस्ट दिता नाशिल्लो दिना आशिल्लो. त्यावेळी एक दीस इतली जाता म्हण सांगल्यार ये भक्ती प्रज्ञान केशव महाराज एक फावटे आमगेले श्रीला प्रभुपाद यमुना तीरार बेसून तांगेले जपा करचे आशिल्लो. त्यावेळी तांकां घेवन तांगेले मथुरा मठ म्हूण आसा वृंदावनांत ते मथुरा मठांत घेवन वतानीक तांकां संन्यास दीक्षा दिता. संन्यास दीक्षा दिवन तांकां नामकरण करता भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद. त्यावेळी तातूंत तांगेले ते संन्यास दीक्षा सेरेमनी जावन आशिल्ले हातूंत तांणी एक मळीन बेसून प्रसाद ग्रहण करचे आसा. प्रसाद ग्रहण करच्या वेळेर एक सनूचेर दुयेवन एक बालक येवन तांकां प्रसाद दिता आसा. प्रसाद ग्रहण करून जाचे वेळेर ते ये भक्ती प्रज्ञान केशव महाराज प्रभुपादाले सांगत आसत तुम्ही म्हाका मुगेल गुरु जावन आशिल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी म्हाका आज्ञा केल्लेली. इतली म्हण सांगल्यार आमगेली हे चैतन्य महाप्रभू मिशना खातीर एक सेनापती भक्त येतले. त्यावेळी सेनापती भक्ताक तुम्ही आशीर्वाद करका. आशीर्वाद करचे म्हळ्यार
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराजाक कशी की तंगेल स्पिरिचुअल मास्टर जाणसिले गौरकिशोर महाराज तांणी तंगेले पादुकाची धूळी तंगेले मत्यारी दिलेली तशीची तुम्ही ये धूळी आमगेले शिष्य जावनसिले श्रील प्रभुपादाके दीम काम तवळे ते परंपरे कशी म्हणून सांगितली गौरकिशोर बाबा महाराज भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस तथी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिष्य जामनसिले भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज तंगेल सत्ताली आशीर्वाद आमगेल श्रील प्रभुपादाक मिळतात ते शक्ती तुतले दृढ विश्वास आशिल्लो श्रील प्रभुपादाक तंगेल स्पिरिचुअल मास्टर तंगेल वाणी तमी तंगेल एक कदा नाल्या तंगेन एक लेक्चर ऐकायत आयतरी मसल्यारी आमकां स्पष्ट जन्मान कोरयात तांणी एक इन्स्टंट तंगेले स्पिरिचुअल मास्टराक तांणी श्रेय दितायचे तांणी इतुल प्रचार नाल्या कृष्ण भावनामृतांतू उतने टेम्पल्स नाल्या उतने पब्लिकेशन्स इतने केल्ले तरी मसल्यारी ताजे श्रेय पूरा तांणी तंगेल स्पिरिचुअल मास्टराक दिताय तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो तो गुरुल प्रसाद असं तरी मसल्यारी आमकां देवाल प्रसाद सुलभ तवळी ते आमगेन एक सौभाग्यता जे आम्ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत ते संतांतू आमकां अशी प्रचार करूक नाल्यार तांगेल ती कृपा मेळू अशी एक सौभाग्य मेळ्ळें म्हूण सांगिल्लें तवळी उतने सांगून मी आजचे क्लास विराम इथे त्रुटी जाले तरी मसल्यारी तुमी क्षमा आमकां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका। तुम्ही शिला प्रभुपादाला आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल कनेक्शन सांगिल्ले का भारी लायक जेवण संन्यास घेतलेले विषय सांगिल्लो आसा पूरा स्पीकर्स तांकां सखीचरण करीत आसा। परवेश राधिका भाव माताजी मागेली इस्क्रेस रविपति दामोदर प्रभु इस्क्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभु तंका धन्यवाद, मस्त धन्यवाद की आयचे सेशन अंतू येवनु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेले ग्लोरिफिकेशन केल्ले का आणि पूरा बांधवा तंका जॉइन जल्ले आजी विशेष दिवस जावन शिलाजी 100 इयर्स शिला प्रभुपादाला कृष्ण भावनामृतांत कनेक्ट जल्ले तंगेल स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू फस्ट तंक मेळ्ळाले दिवस अंतू आमकां एक सल अवसर मेळ्ळाले का आता आयचे सेशन आमकां विराम दिवचे फुडें अवसर दितास की आता मी 4 वर्सेस वाजिल आसा तांकां कोणाके वाचका म्हण जाल्यार दोन जेवता एक जणाक ते रिसाइड करूक अनम्यूट करून रिसाइड करूयात। हांव त्या स्क्रीनार घालता ते तुमी रिसाइड करूयात। ताचे फुडें एक दोन अनाउन्समेंट करता आसा। श्री श्री शिक्षा अष्टकम सेशन नेक्स्ट वेनसडे कंटिन्यू जाता आसा। आमगेलो आसाची हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी तांणी कंटिन्यू करता आसाची सेशन आणि येवचे संडे आयतारा संजे संपूर्ण भगवद्गीता आसा प्रभू तांगेल्यान एक दोन तीन चॅप्टर अंते ते जाग बाकी आसा। कोणाक इंट्रस्ट आसा म्हण जाल्यार तांतूं पार्टिसिपेट करूयात। हांव स्क्रीनार घालता। कोरका जाल्यार करूयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माताजी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा
श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. आम्हाला सीता माताजी आणि कोणा काही कोरता म्हणा नामंजलरी आमका नरसिंह प्रणाम म्हणून येतं आमच्या सची आमच्या बालोत्सव स्टुडंट जावन आशिल्ले प्रार्थना प्रभू नरसिंह प्रणाम म्हणून होता सर. ओवर टू यू प्रार्थना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सकलम स्वागत. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह. प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय. प्रहलाद दायिनी प्रहलाद दायिनी. हिरण्यकाशीपूर्वक्षः हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शिलाटङ्कानकालाये शिलाटङ्कानकालाये. इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह. यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह. बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह. नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय. प्रहलाददायिनी प्रहलाददायिनी. तव कर कमलवरेणः अद्भुत सुन्दरम्. दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज. जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि. नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त प्रहलाद की जय. प्रार्थना जय जय हरि बोल. भारी लायक जाऊन सांगितलं असता नरसिंह प्रणाम भारी खुश चललेलं असता. त्यावेळी आजी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराला आविर्भाव ती तिंतू सांगितलं असता. हरे कृष्ण. कोणाकही कसले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराल विषय कसले सांगोस की नामंजली वाइंड अप करूयात. कोणाकही कसले कमेंट सांगू असलेल्या सांगूयात. फास्ट टाइम शेअर. येस माताजी. हरे कृष्ण. लेट जाय न्ही न्हय ऑलरेडी 10 o'clock जालेलो आसा. 5 मिनिट. ओके ओके कॅरी ऑन माताजी. इको जाता आसा आवाज. हा ओके. एक पण भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर थंय एक शिष्य असता. तो मस्त वरतून तांगेल सेव करता उरता आशिल्लो आणि इतले रेग्युलरली म्हळ्यार एकदम डिवोटेड तरीकेन तांगेल सेव करता आशिल्लो. तेन्ना कशें जाता की म्हळ्यार मस्त वर्स जाले नंतर थंय तांगेल थंय उरता आशिल्लें. मस्त वर्स जाले नंतर कशें जाता की म्हळ्यार
ताका एक रोग जाता म्हळ्यार डॉक्टर म्हळ्यार वैद्य म्हणटा की 3 महिन्यान तागेलो मृत्यू जावचो आसा म्हणून मरण जावचें आसा म्हणून म्हणटा तेन्ना तो शिष्य म्हणटा खंय हाका भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरा तांकां परमिशन घेतलें म्हणटा आतां आपल्या लायफाचे लास्ट 3 म्हयने आसा आतां हांव कलकत्तान म्हगेले आम एकली आसनवे थंय वचून तिगेले वचून राबुवे म्हगे लायफात लास्ट 3 म्हयने नवे म्हूण म्हणटा तेन्ना तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांकां कसो रिप्लाय दित गोशी ना वच्चे ना म्हणटा ताका एक म्हणटा ते डिसायपला मस्त वायट दिसता की अशें कसले ना म्हळें लायफात लास्ट 3 म्हयने नवे कसले ना म्हळें म्हूण दिसता तेन्ना कसले जवाब दिना भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर तशीच 3 म्हयने पूर्ण जावचे येतनाची लास्ट 2-3 दिवस आशिल्ले तेन्नाची म्हणटा खंय आतां तूं वच्चे ना तुका लांबाले वचून राब म्हणटा थंय तेन्ना तो खुशी जावन वता मात्र ट्रेनार नवद्वीपाच्यान कलकत्ता येवचे ते कलकत्ता येवचे वाटेर आशिल्ले तेन्नाची ते शिश्याल मरण ट्रेनारी जाता म्हूण जालें म्हळ्यार तो हांगा भक्तिसिद्धांत सरस्वती थंय सेव करचें कौल ना आवयल घरा येवचें जालें ना मात आमी कोणान अशें विचार करीत की अशी कसले केले गुरून एक शिष्याक म्हूण विचार करीता मात हांगा एक शिक्षक कसं की म्हळ्यार सपोज जर ताणें जर तागेले आम्हाल घरा 3 म्हयने पयलीं जर धाडील आशिल्लें आसल्यार हे 3 म्हयने तागेलें साधना पुरा वेस्ट जालें इतलें वर्स दोन तांची कलेक्ट केलेली जी साधन आशिल्लें गुरू प्रती कसले तागेले भाव आशिल्ले ते पुरा वेस्ट जात आशिल्ले आनी घरांत असं म्हणा पडे घरांतले लोक रिलेटिव्सांनी पुरा मेळचे येवन तागेलें पुरा साधना डिस्टर्ब जाता आनी तागेलें साधन डिस्टर्ब जावची ना म्हळे खातीर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान तागेले थंयच दवरनाशिल्ले आनी लास्ट मुमेंटान ताणें देह त्याग केले ट्रेनारी आशिल्ले जाल्यार पण तागेले कॉन्शियसनेस नवद्वीपांत आशिल्ले पळय म्हणा पडे तागेले ते शिश्याक उद्धारा खातीर हे डिसिजन घेतले म्हणून आनी तागेले आंबाक ना जाल्यार बी कळून बी आयिल्लें नाशिल्लें की अशेंच जालें म्हणून तागेले पुता खातीर म्हणून म्हळ्यार आमी केन्ना गुरून खंयचे डिसिजन हांगा एक लेसन कसो शिकता म्हळ्यार केन्ना गुरून आमगे खातीर कसले डिसिजन घेता म्हणून आमकां एक पणता अशी दिसचे फाव की इतले डिफिकल्ट सिच्युएशन येता पण आमी तेन्ना आमकां कळना पण आमगेले बऱ्या खातीर म्हूण लेखून घेवका हे पॉयंट हांगा सांगिल्लो आसा बस तितले शेअर करचें आशिल्लें प्रभुजी थैंक यू माताजी अरे बहुत भारी लायक जावन अशें पॉइंट मस्त वॅलिड पॉइंट तुम्ही सांगिल्लें सर मस्त धन्यवाद आयचे सेशनाक हांगा विराम दिवया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय शिला प्रभुपाद की जय मस्त लेट झालेलं असं तर माफ कोरका म्हणून सांगून हरे कृष्णा बुधवारा शिष्य शिक्षाष्टकमा मेळया